जिविताचे जिवीत उजवाडाचो उजवाड हे जेजूचेर बरयल्ले नामनेचे तियात्र 5 एप्रिलाक सांजवेळा 7 वरांचेर पिलार मॉनास्ट्री चर्ची भायर सादर जातलो। लँटन संगीत ऑपेरेटाच्या मंचान ही एक सोबीत परंपरा असून तातून संगीत, अध्यात्म आणि समुदाय हांचो मेळ जाता। सोसायटी ऑफ पिलार 40 वर्सां पयलीं पयलेच फावट माचयेर हाडिल्ली निर्मिती परत हाडटा। जिविताचे जिवीत उजवाडाचो उजवाड हे जेजूच्या उत्कटतेचेर बरयल्ले नामनेचे तियात्र माचयेर वावुरपी रेव फादर डॉमिनिक आल्वारीस आणि बायबलाचे विद्वान रेव फादर डियोगो डिसोजा हांणी बरयला। फांकी तियात्रीस आवेर्सान बरयलेलीं आसात आनी हातूंतलीं जायतीं कांतारां आमच्याच फादर पिटर कार्दोजोन बरयलेलीं आसात। तीं आमी माचयेर गावन भेंडा सांगाता गावन बऱ्यांतले बरे म्युजिशियन बिचून काडून ही कांतारांतल्यान जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ करतले। आनी ह्या स्पर्धाक खेरीत भाशेन ह्या ऑपेरेटाक एक दिशा दितलो तो म्हणल्यार आमचोच फादर जे बातिस्ता। ताणें काडोकांत उजवाड ह्या ऑपेरेटान खास आपणें एक्टींग केल्लें आसा। तुमकां खबर आसा की पिलारचे संस्थेन हाचे पयलीं जायते ऑपेरेटा आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर केल्ले आसा। ताचें बरें फळ आनी ताचे बरो गूण आज पर्यंत लोक उगडास करीत आसात। आनी एकदां ही आमची पयलींची परंपरा मोतीन धरून आमी ह्या ऑपेरेटाक एक नवी दिशा दिवंक सोदता। जिविताचे जिवीत उजवाडाचो उजवाड हे ऑपेरेटा माचयेर हाडूंक जायत्यांनी आपलो खुशीपणान एक्टींग करूंक फुडें सरल्यात। आदी हांवें जशें फादरान सांगलां स्टेजीर एक्टींग केलां, स्टेज डिरेक्ट केल्या, पूण कसली स्टेज डिरेक्ट करूंक ना। हांव म्हणटलो लँडस्केपींग स्टेज, कित्याक इट्स अ बिग स्टेज, not the same thing as directing a small stage. पण थोडेला प्रोड्युसर्स आसात, कोरियोग्राफर्स आसात, त्या सगळ्यांच्या आदारान हें बरें वयतलें म्हणून हांव जाणा। 40 वर्सां आदीं आमी हांगासर तसोच शो केल्लो, ऑपेरेटा केल्लो, तेन्ना रेस्ट्रिक्शन्स आसली आनी आमकां थोड्यांक चेडवाची एक्टींग करून पडली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख।